साम्युलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. साम्युलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बाराबोर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक माप भर पीठ आनी बाटली भर दाका रोस घेवन ताका शिल्लो म्हणलोले गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागताली तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराक भेटयतां. ताका सर्वेस्पराचेच आदी करता आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीस म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीस म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हजे दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोश्टां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीस म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अस्को तांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवाडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जाणट्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीस म्हजें. सर्वेस्पर मरण डाटा आनी जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोडणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीस म्हजें. गोरिबांक तो धुळींतली उकळटा, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीस म्हजें. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. पोरसांचो रासा तूं आनी पवित्र सोबेचे बुनयादीचो फातोर. तुवें मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवूण करूंक ये. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या थारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपल्या चाकोनीचे ल्हान विकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व दवरतल्यांक दुस्पयटयता. पदवेदारांक तो सद्रे वयलें शेवटितात. हीन होलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्कांक रिकामे हातांनी परत धाडटा.
अब्रामा आनी त्याचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिलेले उतराचो आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोनान घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाचेर सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतवली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाड मारयेचें तुस्त गीत जावन आसा एक क्रांतीचें गीत, कित्याक तिणें आपल्या जिवितांत देवाची जायतीं विस्मितां अणभवलीं आनी आपल्या आवय बापायच्या तोंडी ती आयकलोलीं. पूण ज्या दिसा तिणें खूद आपल्यान बोडव्या वरवीं आपल्या आनी आपले मावशी भयणी सोवें ही नवलां अणभवलीं, तेन्ना तिच्यान तें मानून घेवंक अवघड जालें. तरूय तिणें देवाचें निरोपाक होय म्हणलें, कित्याक देवाचें गूट देव जाणा. जेन्ना आमी देवाचे येवजणेक ना म्हणटाव तेन्ना आमी ताचे कुडपेन आनी बेसांवां वाडोनात. हें गुणांक मारयेन जेन्ना आपले मावशी भयणींक भेट करूंक गेली तेन्ना सोबीत सुंदर तिणें हें गीत गायलें. ह्या गितांत मारिया न्हूच आपलें नांव पुरगोडटा, पूण कशे तरेन आमचें देव भक्ती जिवीत जावंक जाय तें सांगता. कशे तरेन आमचें जिवीत न्हय गोडवान पूण ल्हानविकायेन आनी सादेपणान जावंक जाय. कशे तरेन आमी दुसऱ्यांचेर जुलूमशाय वो अत्याचार चलोवन न्हय पूण मोगान आनी मोयपासान वागूंक जाय तें सांगता. ह्या संवसारान जिवन एका दिसा आमी सगलीं जावं गिरेस्त, गरीब जावं धंदेकार, भिकारी एकूच मापान जगलोल्या फोंडान मेळटलीं. आनी वेताना आमी सगलीं कांयच घेवन वेचिनात, बोगोर उक्त्या हातान वेतलीं. म्हजो थाराव दुसऱ्याची गरज सोदून काडून सदांच तांच्या सेवेक आयतीं जावंक वावुरतलीं.